नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। गोंया भायल्या गाडयांकडच्यान एंट्री टॅक्स वसुली सुरू। महाराष्ट्र कर्नाटकांतल्यान विरोध। शेजारच्या जिल्ह्यातल्या गाडयांक सवलत। गोंयच्यान पासार जावपी गाडयांक एंट्री टॅक्स ना। प्लेबॉय शेकाक सरकार मान्यताय दिवचो ना। सरकाराचे शेक धोरण फक्त गोंयकारां खातीर, विदेशी कंपन्यां खातीर न्ही। मात असले क्लबांक हाचे फुडें मान्यताय दिवचे ना अशें उतर दिवंक टाळाटाळ। वास्को शाळेंत चलयेच्या बलात्कार केशी कडेन मुख्याध्यापिकेचो पुतोणयो। मॉन्टीचो कसलोच संबंद ना। इंटरपोल आणि दुबयचे भारतीय दूतावासाचे माहिती वेल्यान मुख्यमंत्र्याचे स्पष्टीकरण। टॅक्सीवाल्यांनी पर्यटन मंत्री आमदारांक धमकायले म्हूण विधानसभेत हुस्को। सभापतीन घेतली हक्कभंगाची दखल। मुख्यमंत्र्यान मागलो पुलीस रिपोर्ट। मंगळार मेरेन विधानसभेत रिपोर्ट आणि कारवाय। आणि छत्तीसगडात गोंय सरकाराचे कोळशाचे खणींतल्यान वीज निर्मिती करपाचो प्रकल्प परवान्या खातीर आडकोलो। लायट येवपाक वतली वर्सां। सरकार पळयता 240 मेगावॅट विजेची वाट। खबर विस्तारान। गोंय सरकारान गोंयांत येवपी भायल्या गाडयांकडच्यान एंट्री टॅक्स घेवपाक सुरवात केल्या। शेजारच्या महाराष्ट्र आणि कर्नाटकांतल्या लोकांनी टॅक्साक विरोध केल्लो। ते राज्यांनी थंयचो टोल बंद करचो, मागीर गोंय बंद करतले अशी जाप पर्रीकारान तांकां दिल्या। गोंया शेजारच्या जिल्ह्यांतल्या लोकांक एंट्री टॅक्सांत सवलत दिवपाचेर विचार चल्ला। टॅक्स नाक्यांचेर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसोवन सगळे चेक नाक्यांवयलो नियाळ खातें घेता। गोंयांतल्यान फक्त पासार जावपी गाडयांक टोल लागचो ना। Goa, the price of diesel is ₹1.70 cheaper than Karnataka and ₹3 cheaper than Maharashtra. And he goes with full tank. So basically, even a diesel vehicle, transport vehicle, saves between 500 to 700 rupees when it comes to Goa on diesel itself. Every state is charging toll on the roads everywhere. So when other states are charging, why Goa should not charge? महाराष्ट्रातल्या आणि कर्नाटकातल्या सगळे टोल रद्द करा, आम्ही लायना. If any vehicle is crossing through Goa, it is not charged. So if they pay toll here, they can get the refund on the other check naka if they cross the check naka in 4 hours. ₹100 3 wheeler, ₹250 गाडी, ₹500 टेम्पो आणि ₹1000 ट्रक. गोयच्या गाडयांक चार्ज ना, कमर्शियल वेहिकलांक। गोंयची जे चीफ मिनिस्टर आहा ताका आमी अभिनंदन करतात की तेणें कारवार लोकां खातीर ते टोल घेवचे ना म्हणजे निर्णय घेतिल्लो आहा ते आमकां मान्य आसा। आतां फक्त ट्रायल तेमी करते आहात, पण जेन्ना तेमी स्टार्ट करतले आनी जेन्ना आमकां कारवार गाडी घेना म्हूण आमकां कन्फर्म जातले तेन्ना आमी जे आंदोलन कितें आहा ते आमी फाटीं घेतले। It is requested to reduce the entry tax on vehicles for these essential goods like vegetables, milk products and other which are consumed by our local population daily. आता considering आमचो चार्ज 10 टनाचो एक ट्रक धरया, we are charging 1000 rupees. 10 टनाचे 10,000 किलो जाता, म्हणजे 1 टना 1000 किलो। हाज्या प्रमाणे जर आमी हिशोब केलो जाल्यार टोमॅटो 1.5 पैसो वाडटा, मिरची 2.5 पैसो वाडटा, कॅबेज 1 पैसो वाडटा आणि मिल्क 3 पैसे वाडटा। हो फरक जर पळयत जाल्यार आमी ते सारकें जाला। आतां इतलें आसतना जे पळय कारवार, बेळगांव आणि सावंतवाडी ह्या भागांत जी रजिस्ट्रेशन केलां तांकां आमी 15 दिसांत, आता 15 दीस तांचे पैसे घेवचे ना अशें ठरयलां आणि 15 दिसांत वी वील वर्क आउट सम स्कीम फॉर देम। खुद्द कारवारांतली गजाल सांगता हांव, ज्या तालुक्यांत जे वॉटर स्पोर्ट्स चालू आसा, एका वॉटर स्पोर्ट्साची किंमत भितर एंट्री करपाक ₹200 ते ₹1000 आसा।
शिर्डी किंवा बँगलोर वतना 650 रुपया कमीत कमी लागता. सो हो सगळो विचार केल्या नंतर आज जे आम्ही कितें केलां हें खरें आसा. जो प्रश्न पॅनीक जावचें न्हय, कोणीच हातूंत पॅनीक जावचें न्हय, कोणीच पॅनीक जावचें न्हय. प्ले बॉय शॅकाक सरकार मान्यताय दिवचो ना हे पर्यटन मंत्री दिलीप पळुर्वेकारान स्पश्ट केलें. सरकाराचें शॅक धोरण फक्त गोंयकारांक शॅक घालपाक दिता. विदेशी कंपनीचे शॅकाक सरकार मान्यताय दिवचो ना अशें पळुर्वेकारान विधानसभेत स्पश्ट केलें. प्ले बॉयाक मान्यताय दिवची न्ही म्हूण आमदार मायकल लोबो सयत प्रदेश भाजपानूय भुमिका घेतिल्ली. पूण सरकार कंपनीचो अर्ज भायर मारपाक फाटीं फुडें जाता म्हूण फाटले कांय दीस वाद चलतालो. मायकल लोबो मात सरकाराचे जापीचेर सातिस्वेत ना. असले क्लबांक हाचे फुडें मान्यताय दिवचे ना अशें उतर मात सरकारान दिल्लें ना. प्ले बॉय शॅक हेजो विशय सादारणसो गेली 6 म्हयने चलतालो. 6 म्हयन्या पयलीं एक आग्नेल फर्नांडीस एक्स MLA कालामूत कॉन्स्टिट्युएन्सी हांच्यांनी एक एप्लिकेशन आमचें टेम्पररी शॅक इरेक्ट करपा खातीर डिपार्टमेंटा कडेन मागलें. आनी स्पीकर सर डिपार्टमेंटा कडेन मागल्या नंतर डिपार्टमेंटाच्या पॉलिसी प्रमाणे एप्लिकेशन आसा हे एप्लिकेशन प्रोसेस जालें. शॅक पॉलिसी प्रमाणे आमी जी एप्लिकेशनां घेता वो मागयता आनी जे मागीर हें जाल्या नंतर जी लायसनां दिता आमी खंयच्याच क्लबाक खंयच्याच पेट नेम थेयले वयता. मागीर तें प्ले बॉय आसूं, कॉक बॉय आसूं, डॉग बॉय आसूं जावं आनीक कोण तरी आसूं अशें नांवान आमी परमिशन दिना. तर स्पीकर सर हें प्ले बॉयच्या नांवान जें हें मागलां लायसन मागलां आमी टेम्पररी जी शॅक आसा हें आमी दिवंक शकना. पहिली गजाल म्हणजे आमी खंयच्या नांवान कोणाकूच शॅक दिवंक शकना. बेजिकली शॅक आसा पळय ते गोंयकार इंडिविज्युअल शॅक हे करूंक शकता. त्यामुळे इंटरनॅशनल कंपनीक शॅक दिवपाचो प्रश्न येना. पॉलिसी शॅक पॉलिसी इज व्हेरी क्लियर. वास्को शाळेंतले चलयेचे बलात्कार केशी कडेन दुबावीत मोंटीचो संबंध ना. मुख्याध्यापिकेचो पुतणयो म्हणून वळखतात ते मोंटीचो केशी कडेन कसलोच संबंध ना. घडणूक घडले तेन्ना तो दुबयचो आशिल्लो अशें गृहमंत्री पर्रीकारान इंटरपोल आनी दुबयचे भारतीय दूतावासाचे जापेचो दाखलो दिवन विधानसभेत स्पश्ट केलें. नुस्तेमारी मंत्री आवेर्तान फुर्ता स्कुलाचे मुख्याध्यापिकेचो नात्यांतलो आनी तो चवकशेंत दबाव हाडटा म्हूण खबर पातळिल्ली. ताचेर बेंजामिन सिल्वान मुद्दो काडलो तेन्ना पर्रीकारांनी जाप दिली आनी चवकशे कडेन आवेर्तानाचोय संबंध न्हयकारलो. Apprehensions about serious allegations made by one Mr. Iris Rodriguez that Honorable Minister Avertan Furtado has been pressurizing police in the rape case of 7-year-old girl. The country Monty, the country Putonio. From my information, I can certify that she has no link with Avertan at all. But I am aware of one fact that जे लोक नाव घेताले ताचे म्हाका इंटरपोलाचे रिप्लाय आयला की the person whom you have requested to be checked ताचो पासपोर्ट नंबर आमी दिला मॉन्टी म्हणून. हे जे पळय बोवाळ घालताले तो मनीस ताचो पासपोर्ट नंबर त्या हेडमिस्ट्रेसीचो पुतणयो ताजे आमी इंटरपोलाक धाडले आनी इंडियन एम्बसीक धाडले. तांचें उत्तर आयलां ह्या पासपोर्टाचो मनीस थंय रावता दुबय. 23 तारखेक आमकां तुमचें आमी दुबयक धाडलें. थंयच्या NCB अबुधाबी तांचो जे ऑफिस आहा तांच्यांनी आपल्याक कळयलां की ह्या मनशान हो देश सोडल्यार ज्या जाग्यार तो आसा थंयच्यान भायर गेल्यार 29/11/2012 रोजी तो लास्ट भायर गेल्लो. म्हणजे he has used his passport on 29/11/2012. The incident has taken place on 14 January 2013. म्हाका दिसता with that this campaign trying to malik someone's name should technically come to end. आणि त्यामुळे तांच्यांनी हातून भितर पॉलिटिसायझेशन जर केलें ना आनी चुकीची दिशा दिवपाक जाता पळय लॉट ऑफ एनर्जी वॉज वेस्टेड इन गेटिंग ऑल दीस थिंग्स सर्टिफायड. बट आय थिंक दीस पीपल नीड चॅकअप इन IPHB.
आता घेऊया एक विसव.